मुखेलमंत्र्यान मुखेलमंत्री पद सोडून वेंचणूक लढोवन दाखोवची. आपुणूय आमदारकी सोडून निवडून दाखयता. मुखेलमंत्री म्हण न्हय तर सादो मनीस म्हण वेंचणूक निवडून दाखोवची. मुखेलमंत्री खंयच जिखपाचो ना. विजयाची मुखेलमंत्र्याक चॅलेंज. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आमचो मुखेलमंत्री उदक गोंयचें उदक व्हरून कर्नाटकाक धाडटा आनी शापाता सांगता हांगा की ओपोजिशन जिखचें ना म्हणून फुडल्या इलेक्शनाक. पयलींचें भाशण तुमी आयकलां आसतलें. थंय मुखेलमंत्री सांगता की जे 7 जाण उरल्या हाका आपूण चॅलेंज करता म्हणून. कितें फुडल्या 27 इलेक्शन जिखोवन दाखया. हो जो मनीस पुलिसेच्या प्रेशरान बॅलट वोटाचेर जिखिल्लो एकूच मुखेलमंत्री आसतलो देशांत. हो आमकां सांगता शापातान आनी हो फ्लुकान जिखला. गव्हर्मेंटाच्या प्रेशरान इलेक्शन जिखिल्लो एकूच मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आसतलो. हे जिखतकर आनी म्हादय विकी हे जिखतकर ते मलीक गव्हर्नरान ताका सर्टिफिकेट दिला मोस्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर गोवा इज एवर सीन. हाजे फुडें एक्स्टॉर्शन रॅकेटां चलता. सरकार पयशे घेता, सरकाराक पयशे पावता होम मिनिस्टराक. आमचे हांगा फातोर्डा मतदारसंघात इल्लिगल अड्डे चल्ल्या गॅमलिंगाचे. हे इल्लिगल अड्डे गॅमलिंगाचे हप्तो कोणाक वता. हांवें एसेंब्लीन बोवाळ केलो हे गॅमलिंग बंद जालें. आतां परतें सुरू जालां. सो परतें सुरू जावन कोणाक हप्तो वता. दर होम मिनिस्टराक वचना. हे असले सगळे करून खंयचे तोंडान प्रमोद सावंत सांगता की आपूण जिखतलो आनी आमी पडटले. आमी कितें केलां हें पडपाक. सो म्हाका ताका एक कावंटर चॅलेंज आहा. तूं इलेक्शन झगड विदावट बींग मुखेलमंत्री आनी तुका चॅलेंज तूं कसोच जिखना. खंयच वोटान जिखूंक शकना. बीजेपीच्या स्ट्रॉंग होल्डाचेर करून तो जर रिजायन जालो. आतां ताणें रिजायन जावचें मुखेलमंत्री म्हणून आनी इलेक्शन झगडूंक जाय. हांव रिजायन जाता आमदार म्हणून फातोर्डा आनी हांव इलेक्शन झगडटा. दोगूय झगडुया आमी सेपरेट. पूण चीफ मिनिस्टर म्हणून या सादो मनीस म्हणून इलेक्शन झगड. कळटलें तुका तूं खंय आहा.